केन्ना चिंतेची ढगां जाल्यार केन्ना खोशयेचो पावस। ह्या वर्साचो पावस खऱ्या अर्थान शेतकारांक कभी खुशी कभी गम जाला। पावसाच्या लिपचोरयाच्या खेळाक लागून शेतीची लागवड थांबिल्ली, पूण निमाणे पावस आयिल्ल्यान शेतात परतून उमेदीची ल्हार पातळ्ळ्या। पेडणे म्हालांतल्यान हरमलचो पुरोगामी शेतकार दत्ताराम ठाकुरान पावसाक लागून शेतकी वेवसायाक गती मेळ्ळी अशें ताचें मत आसा। शेतकारांक सरकारान सातत्यान खाशेली मजत दिवची आनी परती शेतीची उत्पादनां गोंयांत फुलचें हाचेर ताणें भर दिलो।